आतां हो इतिहास कसो समजुपाचो एक म्हणजे असली पुस्तकांनी जो बरोवन दवरिल्लो आसा तो वाचपाचो. वाचूंक जर वेळ नासत कोणाय कडल्यान समजून घेवपाचो. तें कांय करनासतना अशे तरेचें उलोवन तो इतिहास विकृत करपाचो प्रयत्न करप म्हणजेच तुमी देशाचें बरें मागतात. तुमी आमच्या फुडाऱ्यांक जे जावन गेल्यात तांकां व्हड करतात काय तांकां ल्हान करतात. हातूंत सरदार वल्लभभाई पटेल वयर जाता. तुमचो विचार काडून ताका चिकटावंक सोदतात. ना, तो करचो नाशिल्लो, तें कर म्हळ्यार बसून करचो नाशिल्लो, कित्याक तें ताचें अधिकार क्षेत्र न्हय. हें जर आमी समजून घेतलें आनी इतिहास जर आमी वाचलो जाल्यार हे जी तकलेंत जो आमचो गैराव आसा तो गैराव ना जावं येता आनी तो जावप गरजेचो. तो जालो ना जाल्यार आमचे विधानसभेंत फकत गुन्यांवकार, मटकेवाले, अनैतीक पद्दतीन चलपी अशेच लोक पावतले. ते पुस्तक शत्रू, ते ज्ञानाचे शत्रू. गोंयचें आनी देशाचें जर बरें जातलें आनी त्या खातीर आमचो जर कितेंय बरो हातभार लागतलो जाल्यार ह्या पुस्तकांचें वाचन जावपाची गरज आसा. वाचूंक वेळ मेळ्ळो ना तरी कोणाय कडल्यान समजून घेवपाची गरज आसा. अशें केलें ना जाल्यार आमच्या विधानसभेंत भलतेच लोक पावतले आनी ते आमकां नाका जाल्ले तेच करूंक लागतले.